मंगळारा रातीकडेन श्री खेतोबा देवाची दिवसांची जात्रा जाली। व्हडा संख्येन सवाशिणी बायलांनी भांगरा शिंगरांनी नटून पारंपारीक दिवसा पेटोवपाचो आनंद लुटलो। पळयात काय उमेदीची खीण। दिवजा हो बायलांचो खाशेलो उत्सव। गोंयांत हेर सणा परबांक जितले महत्व आसा तितलेच दिवजांक लेगीत आसा। मंगळारा रातीकडेन वांयगिणीच्या श्री खेतोबा देवाची दिवजांची जात्रा जाली। सवाशिणी बायलांनी भांगरा शिंगरांनी नटून थटून पारंपारीक पद्धतीन देवळा भोंवतणी 5 भोंवताणे मारले। हे जात्रेक गोंय तशेंच हेर कुशीच्या राज्यांतले लोक लेगीत हजेरी लायता खंय। आमची दिवजा कार्तिक शुद्ध चतुर्दशी ह्या दिसाक आमची जाता। दुसरे दिसा अमाशेच्या पयलीं आमची दिवजा पेटता। ती जाणट्यांनी जे कितें केलां पळय ती आमी ती परंपरा आमी चलयता। त्या प्रमाणे दिवजा आहा पळय ती एक आमची 2000 काकाडे करता। आमचे कामपुरसाचो आनी रामपुरसाचो ते काकाडे घेता आनी आमी आमचे प्रत्येक आमच्या देवळांनी वयता। कामपुरसा देवळान तेंचो कामकाराचो वयता, रामपुरसा देवळान तेंचो कामकाराचो। तशी आमची ती दिवजाची परंपरा आसा। आनी देवळान गेल्या उपरांत आमी प्रत्येक बायलांचे थंयसर नवी दिवजा बी कितें जाल्यार तेचो सांगणे करता आनी थंय सांगणे करून तांकां गाणें घालता आनी तांकां सांगता की तुमच्या आतां आहा पळय देवळाची बरी भशेन जावं थंयसर दोन दीस आनी हेजें कांय ना। आनी हांगा खेतोबाच्या देवळां खेतोबाच्या देवळान सगळे एक कडेन जाता न्हू। मागीर लास्ट भोंवताणे घेता पळय तेन्ना ती कामपुरसाची दिवजा आनी रामपुरसाची दिवजाची एके कडेन रावन हांगा आमी एके कडेन करता आनी मागीर हांगर सगळीं दवरल्या उपरांत सगळीं घेता आनी आमी 5 भोंवताणे काडटा आनी मागीर आमकां सांगता। पण म्हाका दिसता सगळ्यान वांयगणचो दिवजोत्सव सगळ्यान व्हडलो व्हडलो कितली दिवजा आसता? 800 सुमार दिवजा आसता। गोंया पुरती न्हू महाराष्ट्रा पुरती कर्नाटक लोक येता आमच्या सुवासिनीचे दिवजा पळोवपाक येता। 800 सुमार दिवजा आसता। आतां चड जाली, आतां 1000च्या वयर सरता। आमची ह्या खेतोबाची 2 कुळां, एक रामपुरुष आणि एक कामपुरुष असे कुळ रामपुरुषाची आपापली सुवासिनी वचून आपापल्या कुळाक वचून मानयतात। तसेच मागीर आपले एक आमच्या मागीर येवन आमचे हे ग्रामदेवता आमचे जे खेतोबा ह्या देवाकडे येवन परत आसा तशी देवाकडे येवन आमच्या 5 आपले सुवासिनी सगळे भोंवताडे घेतात। भोंवताडे 5 भोंवताडे घेवन परत आहा तशी आमची सुवासिनी परत आहा आपापल्या कुळाकडे वचून परत आपले भोंवताडे घेवन हे सांगाता करता। पण साधारण म्हाका एक सांग कितली दिवजा साधारण 1500 लोक आसता। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।